येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. तृणमुलाक मेळ्ळो गोंयचो पयलो आमदार. चर्चिलान राष्ट्रवादीचो फाटो केलो तृणमुला वतीन. चली वालंकाक घेवन चर्चिल गेलो टीएमसीत. दाबोळकारांक फुगोवन दिला उदका बिलांचो शॉक. पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांक घेराव. हांवें दिवंक ना पोरणे गोंयच्या बांदकामाक परवानगी. कायदेशीर कारवायेचो दिला आदेश. सांगले मुख्यमंत्र्यान. सत्याग्रहाचो 19वो दीस. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचो मनयलो जयंती दीस. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बाबुशान मिरामार वचून आपली आर्गां. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. विधानसभा वेंचणुको जाहीर जावचे आदींच तृणमूल काँग्रेसीन बॉम्बगुळो घाला. वेंचणुके आदींच पयलो आमदार मेळयला. सोमारा बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव टीएमसीत दाखल जालो. पक्षाची सर्वेसर्वा आनी पश्चिम बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीन आदी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे थळावे शाखेचें टीएमसीत विलनीकरण केलें आनी त्या उपरांत ताचो पक्षांत आस्पाव करून घेतलो. चर्चिलाची चली वालंका आलेमांव लेगीत आपल्या वडिला सयत टीएमसीत गेल्या. Fish and football are two common factors when it goes. चर्चिलान काँग्रेसी बरोबर युती नक्की करपा विशीं राष्ट्रवादीक अल्टिमेट दिल्लो. 29 नोव्हेंबर मेरेन युती जाली ना जाल्यार आपूण फुडलो निर्णय कितें तो घेतलो अशी शिटकावणी दिल्ली. आज ताणें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो एकोडो आमदार आशिल्ल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीची वैधानिक शाखा टीएमसीत विलीन करता अशें बरोवन दिलें. तूं आमी बरें आहा. तूं कसो आहा? ओके. चर्चिल बाब, आयज तुमी असेंब्लीन येयलेले, कितें कारण आशिल्लें? हांव टीएमसी मत जालो. टीएमसीन मत जाला व रिजायन जालो? मत ना, हितूंतलो एनसीपीन कित्याक जाता पळय स्पिकरा कडेन कित्याक गेल्लो म्हाका स्पिकरा कडेन दिवपा नाका म्हगेलें. हांव 100% एकलोच तो आसा लेजिस्लेटीव. 10 जाणां पळय गेल्या भितर काँग्रेसचे, दॅट टू थर्ड तांकां मज एक्सेप्ट केल्या. 2 जाणां पळय गेल्या पयले ते कितले थर्ड तांकां एक्सेप्ट केल्या. आय एम 100%. सो स्पीकर एक्सेप्ट मी एज अ मज एंड आय एम MLA नाव ऑफ टीएमसी. तुम्ही कन्सिडर केला तुमच्या पार्टी एनसीपी रिगार्डिंग दॅट? हांव एक वर्स राहिलो. एक वर्स हांव राहिलो मुगेल पार्टीक आनी काँग्रेसीक. लास्ट टायम रावन आमकां नव्यार केल्ले. तसो मुगेलो लोक आसलो म्हूण, बाणावले लोक म्हाका स्ट्रॉंग आसलो म्हूण हांव जिखलो, नाजाल्यार हांव भायर वचपाचो. सो म्हाका लिडर जर आज पासून केला जाल्यार लोकांनी केला. म्हाका खंयचे पार्टीन लिडर केल्लो. हाल्या प्रायम मिनिस्टरा कडेन झगडटली ती ममता बॅनर्जी दिदी पळय म्हणटा ती एकली झगडटा म्हणून म्हाका एक विश्वास आसा. कित्याक आज हाके इंडियेक कितें सांगता लोक चेंज जावपा जाय. काँग्रेस को तें चेंज जायना. काँग्रेस जे बरे मनशांक कोणाक तांकां नाका काँग्रेस म्हणटा ती तेजे हांव उलोवपाक शकना. कित्याक तेमी जेन्ना म्हाका नाका हांव वर्सभर आयलो म्हाका कोणें हें केलें ना. टीएमसीची सर्वेसर्व आनी पश्चिम बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सयत ताचो पुतण्यो आनी खासदार अभिषेक बॅनर्जी लेगीत गोंयांत आयल्यात. दोगांय 2 दिसांचे गोंय भोंवडेर आसात. दोगांयनी चर्चिल आनी ताची चली वालांकाक पक्षांत येवकार दिलो. बसकेत चर्चिलाक टीएमसीचो आमदार म्हूण अधिकृतपणान जाहीर केलो. So as Mamata Banerjee and as the Trinamool Congress has decided that this BJP government needs to go from India. And if it needs to go, we need to provide an alternative in every state for the anti-BJP vote. That is why we are here. We are not here because of a lust for power. We are here to provide a platform and a symbol to the people of Goa as an alternative to the incompetence and the inefficiency of other parties
fight this. हांव एक बायल मनीस हांव मुगे घरांत 5 चेडवां 1 चेडो. I want to tell ma'am and Didi that I come from a household of 5 sisters and 1 brother, and I think the very more reason you are here today and the people of Goa are there with you is because of women empowerment. Aaj Bail Munshak, it's very easy for a man in this world to get over with everything and anything. But for a woman, for a lady, for a girl child, it is a real struggle. खूब आनंद आणि खूप खुश जाता की बाब चर्चिल आज TMCन जॉईन जालो म्हणून. खरेंच म्हणल्यार TMCचो पयलो आमदार गोंयांत बाब चर्चिल जालो म्हणून. गोंयांत एक नवी चळवळ स्टार्ट जाल्ली आहा आनी ही चळवळ म्हणजे जो फाटल्या 10 वर्सांक सरकार चलतालो, जावं BJP जावं काँग्रेस एकमेकाक मेळून हे सरकारान जो भ्रष्टाचार केला, हे सरकारान ज्यो चोऱ्यो केले ते हांवें सांगपाक गरज ना. गोंयचो गव्हर्नर सांगता, सुप्रीम कोर्ट सांगता, शाह कमिशन सांगता, आनी देखून गरज आहा लोकांनी ह्या चळवळींत भाग घेवपाक आनी नवी चळवळ, नवो मुवमेंट सुरवात करपाक आनी ह्या चळवळींतल्यान एक बरो सरकार गोंयकारांक, गोंयची उदरगत, गोंयची सुदरप, गोंयचो विकास, गोंयची प्रगती करता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया, विलियम रॉड्रिगेज आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. पोरण्या गोंयांत ज्या बांदकामाच्या विरोधात आंदोलन चल्लां ताका आपणे परवानगी दिवंक ना, तरीकय कायदेशीर कारवाय करपाचो आदेश आपणे दिला, मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ताचें राजकारण करून लोकां मदीं फूट घालपाचें काम चल्लां असोय आरोप ताणें केलो. जाल्यार पोरण्या गोंयच्या आंदोलनान 19व्या दिसांत पावल दवरलां. सत्याग्रहाक लोकांचो तेंको वाडत चल्ला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बोड्डेच्या बहुउद्देशी मैदानार जाल्ल्या नीज फातोर्डेकार ST अधिवेशनाचें उक्तावण केलें. त्या वेळार ताणें पोरणे गोंयच्या आंदोलनाचेर भाश्य केलें. ST अधिवेशनाक आदलो मंत्री आलेक्स उर्फ मामा कार्दोजा सयत दोतोर, सरकारी अधिकारी, खापे खेळगडे, कोविड वॉरियराचो मुख्यमंत्री हस्तुकी भोवमान केलो. दिल्ली, वेस्ट बेंगालच्या कांय जाण राज्य करपाक आयल्यात. आमी राज्य न्हय सेवा करपाक सोदतात, संद दियात, ताणें सांगलें. त्या 1 and 14 कोणाचें नाव आसा तें मुद्दामून पळयात आनी तो कोणाचो पार्टनर तोय पळयात. कदाचित म्हणजे त्या फाटल्या 2.5 वर्साच्या टेन्युअरान त्या ओल्ड गोवाचे जे स्ट्रक्चर ओल्ड गोंयच्या साहेबा कडेन आमचे सगळ्यांचे पवित्र स्थान आशिल्लें, वर्ल्ड हेरिटेज आशिल्ली ओल्ड गोवाच्या साहेबाचे ते थंय आसा, ताका हांवें परमिशन दिवंक ना. त्या 1 and 14 ते नाव त्याच्या पार्टीच्या ट्रेजरराचेच आसा, काढून जाय जाल्यार पळयात. चॅलेंज म्हाजी. आनी दोश कोणाक दिता रे आमकां आनी सांगता कोणाक? म्हाका. कायद्यान तेजेर कारवाई जी करपाची ती हांवें ऑलरेडी सांगल्या. कोण रे थंयसर दुसरो एकटो आनी ते उपोशणाक बसतलो. अरे कायद्यान कारवाई करपाची करतले आनी आमकां सांगता की गोंयकारा खातीर उठला म्हणून. अरे गोंयकार सगळ्यांक वळखतात, प्रत्येक मनशाक गोंयकार वळखता. प्रत्येक जाणांनी गोंयकारां खातीर कितें केलां हें लोकांक खबर आसा. त्या खातीर लोकांक पिशे करपाची गरज ना. लोक आतां शाणे जाल्या. लोकांक डिवायड करपाची गरज ना. गोंयकार एक आसा. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन सगळे जाण एक आसा. केंद्रीय आमचें सरकार जें आसा हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येवपाक जाय. विजीन डबल इंजीन सरकार जेका आमी म्हणटा. आनी तें डबल इंजीन सरकार येवपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो तेंको हो भारतीय जनता पार्टी खातीर आसतलो हेजी हांव आशा व्यक्त करता. आनी माननीय मोदीजीचें विजन नवभारत निर्माण करपाचें, जितून खंयसरूच म्हणजे जातीभेद ना, धर्मभेद ना, विकासाच्या वाटेत फुडें वचपाचें राजकारण करपा खातीर आनी तुमची सगळ्यांची परत एकदा सेवा करपा खातीर हांव सातत्यान सांगता, आमकां राज्य करपाचें ना. आमी राज्य करिना, ते काँग्रेसवाले राज्य करपाक आहा. ती कोण तरी ती वेस्ट बेंगालच्यान हांगा आयल्या, ते राज्य करपाक आयल्या. तो कोण तरी दिल्लीच्यान हांगासर येता, तो आमचेर राज्य करपाक हांगासर येता. आमकां राज्य करपाचें ना.
हांव तुमच्या कडेन मागता सेवा करपाची संद म्हाका दियात. मजगती पोरण्या गोंयचे बेकायदेशीर बांदकामाच्या विरोधात फेस्ता आदी सुरू जाल्ले आंदोलन अजूनय चालू आसा. सोमारा सत्याग्रहाचो 19वा दीस. गोवा मुस्लिम फोरम सयत साळगांव, गिरी, सांगोळडा, मडकय, माड्डोळ, म्हापश्यां अशा वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान संघटनाच्या प्रतिनिधी आयज आंदोलनाक तेंको दिल्लो. जो मेरेन पंचायत हे बेकायदेशीर बांदकाम मोडून उडयना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचो सगळ्यांनीच निश्चय केला. इलिगल जो स्ट्रक्चर आसा तो मोडपाकूच जाय. सरकारान आपलो पावर आनी आपल्या सगळ्या मनशांक उजार करून कायदे मोडून हो बंगलो बांदला. सगळ्यांची परमिशनां भायर मारून ट्रान्सफर करून सगळ्या ऑफिसरांक सगळ्यांक आपणाक जाय तें करता तो. आनी आमचे पवित्र जाग्यार बंगलो बांदला देखून आमी कशेंच सोडचे ना. असली घरां आयली जाल्यार फाल्यां आमच्या ओल्ड गोवा जाग्यार कांयच उरपाचें ना. देखून उलो मारता सगळ्या गोंयकारांक, सगळ्यांनी आपली जात भेद सगळें विसरून एकठांय जावन एक निशेध मारचो. आमी खोर निशेध मारचो, कित्याक तांणी ती परमिशनां घेतल्या ती सगळी इल्लिगल परमिशनां घेतल्या. Administration staff and all the offices that the permissions were given by manipulating the laws, that we are against all this and that we will see that the bungalow is demolished for sure shortly. That time technical clearance was there. After that technical clearance was revoked. पण आफ्टर टेक्निकल क्लियर रिवोक जाल्यार इमिजिएटली तेणी लायसन तें रिवोक करूंक जाय आसलें. पूण अजूनय कांयच जाल्लें ना. आमकां कांय तरी रिस्पॉन्स मेळना पंचायती वयच्यान. आय डोंट नो वाय पंचायत सांगताले आमकां टेक्निकल क्लियरन्स दिला म्हणून आमी दिला म्हणून. सो आतां टेक्निकल क्लियरन्स रिवोक केला. आतां कित्याक तांकां कोण स्टॉप करता तांकां लायसन रिवोक करपाक. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी पोरणे गोंयच्यान अमर चावरिया. दाबोळी आणि कुठ्ठाळेच्या थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्या कडेन उदकाच्या वाडीव बिलांचेर स्पश्टीकरण मागलां. थळाव्यांनी सांगलें तांकां कसलीच सरकारी नोटीस मेळूंक नाशिल्ली, जातूंत दराची वळेरी बदलल्या. देखून जायत्या लोकांक आतां उदकाची कनेक्शनां परवडनात. मिडियाचेर गेलो तो गव्हर्नमेंटान पळोवना, त्याचे दोळे धापून आहात थंय ते दोळे धापून आहात. फाटल्या सप्तकात थळाव्यांनी PWD अधिकाऱ्याक बिलां सुदारपा खातीर आनी पोरण्या बिलां सारकेच नवी बिलां दिवची ह्या खातीर 8 दिसांचो वेळ दिल्लो. पूण ते पुराय करपाक सरकाराक अपेस आयिल्ल्यान थळाव्यांनी ह्या त्रासांतल्यान भायर काडचे असो अर्ज केला. आयकात. उदक फ्री दिला म्हणला 50 क्युबिक मीटर वॉटर इज बीन गिवन फ्री. अप्रिशिएट गव्हर्नमेंटा अप्रिशिएट करपाचें. पूण बिल डबल येला. वॉट इज द बेनिफिट? काय बेनिफिट ना. सो वेर इज द फ्री? And how we will come to know that 50 cubic meter was not consumed and it is free? We had given the engineer 8 days time, come with a solution, give us a solution. We had given him 3 points, okay, and it's the same thing. There is no solution there. He is asking us to give application. How can 100, 120 people, 1000 people give application and do it as a common man practically? Can AE and their department answer for all that 1000 applications, which is not going to happen. What we are asking is, let the engineer make a report on behalf of the people, local people, saying that this is the problem. Our point is, we are willing to pay. It's not that we are not willing to pay the bill. What I am saying is, what about these poor, the people who cannot afford? There is one old lady here whose bill is to be 100 rupees, 120 rupees. Now she has to pay 2000. From where that poor lady will bring? Units were high, prices went high. Was general public known about it? How can you charge me something where I am not where I am not informed? This is like cheating, direct cheating. Because if you go to a shop which has a MRP and you are charging over the MRP. बऱ्याच लोकांक उदकाची बिलां वाडोवन दिल्ल्यान त्रास जाल्यात आनी ह्या प्रकरणा खातीर परवानगी असलेली समस्याची सुदारणी केल्या अशें सहाय्यक अभियंतो नरेश पैंगुणकारान सांगले. बऱ्याच प्रकरणांनी गुन्यांव मिटराचो आसा आनी विभाग बेगीनच तो बदलतले आनी बिलां परत धाडटले. एईन पुराय अहवाल उच्च अधिकाऱ्या कडेन धाडपाचें मान्य केलां. फुगावन धाडिल्ल्या बिलां पासून बेगीनच सुसेग मेळटलो अशेंय ताणें सांगलें. आयकात. सगळे अप टू 50 क्युबिक मीटर जे आसा ते सेम स्लॅब आसा. 50 अप टू 40 सुद्दां आसता. 50 क्युबिक मिटरा वयर केल्यार तांकां डायरेक्ट स्लॅब नासतना 25 रेट लाय आसा. आनी जनरली 50 क्युबिक मिटर केन्ना यूज जाता की अशें हांव मिसयूज म्हणना, एक्चुअल यूज जाता. मे बी फॅमिलीक जास्त मेंबर जावन यूज जाता
अथवा दुसरें म्हणल्यार रेंटल दोन यूज जाता. रेंटल दोन यूज जाता तेन्ना आमी कांयच हें करूं शकना, करेक्शन करूं शकना. तें तांकां सांगिल्लें आसा ऑलरेडी. 50 क्युबिक मिटर जातरीन 25 रुपया रेट आसा. तेजे पयलीं 40 क्युबिक मिटरा जर वयर यूज जालें 15 रुपया फ्लॅट रेट आसा. तेजे सकयल जें आसा जे एक फॅमिली यूज करता तेका सगळें स्लॅबला हे आसा. स्लॅबला हे आसा पयलीं 0 to 15 आसा तेका 3.5 रुपया, मागीर 15 ते 25 आसा तेका 9 रुपया, आनी 25 ते 40 किलोमीटर आसा 15 रुपया. हें एवरेज पयल्यार 500-600 रुपया मुगेश पण हांवें तितली हें केलें ना. 500-600 रुपया पर मंथ बील येवपा जाय एक फॅमिली. कोणालें बील वाडलें तांकां रायट आसा हांगा येवन आमकां कितें आसा सांगपाक, पूण तेणी कितें करपाक जाय, रायटींग कळयलें जाल्यार आमी एक डिसिजन घेतलें आसा रोखडेंच फास्ट ट्रॅकार तेगे घेवन बील करेक्शन कितें मेळट जाता परमिसिबल आसा जाल्यारच आमी करेक्शन करतले. बेश्टेच रेंटल दवरला आनी ते करेक्शना येवन हांगा आर्ग्युमेंट करतात तें शक्य ना. पूण तें प्रत्येकान एप्लाय करपाचें आनी त्या प्रमाणे डिसिजन घेवन करतले. कमी कशी बील कशी जाता त्या प्रमाणे करेक्शन हें करतले. बट एवरेज अबाउट 50च्या वयर जर तेंची एवरेज आहा जाल्यार 50 किबी वयर आसल्यार तुगे 2-3 पॉयंट आसात. एक्चुअल ते रेंटल दोन यूज करतात नाजाल्यार इंटरनल लिकेज. तिसरें आसा तें मिटर फॉल्ट उरल्यार तें आमी करेक्ट करता हांगा प्रश्न. आनी चवथें आसा तें आमचो मिटर रिडर जर टायमार पावलो ना जाल्यार तें एवरेज मिनिमम वचून एक्युमुलेट जाता. तेंय आमी करेक्ट करता. तेका बेश्टी पॅनीक जावपाची अशें हें ना अशें दिसता म्हाका. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंत्री येता तेन्ना ट्रॅफिक पोलीस दवरतात जाल्यार हेर दिसांनी गरज आसता तेन्ना पुलीस बाळीच्या 4 रस्त्यार कित्याक दिसनात? बाळीकारांचो सरकाराक प्रश्न. बाळी वाठारांत 4 रस्तो थळाव्या लोकांक त्रासाचो थारला. वराची वरां येरादारी आडकून पडटा. बाळे 4 रस्त्याचेर बेगोबेग ट्रॅफिक पुलीस दवरात. थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागला. डिझेली बंद पडला आनी हांगा सगळे ब्लॉक जावन पडले. ट्रॅफिक पुलीस कोण आहा, पुलीस कोण येयना हांगा. हांवें सगळी क्लियर करून घेतला. आनी जेन्ना कोण मिनिस्टर येतात तेन्ना तुमी पुलीस येता, कोण गव्हर्नर येता तेन्ना तुमी पुलीस हाडून दवरता. त्या चौकार आनी हरशीक कोण येता पुलीस कोण येयना. हांगा कितलो वेळ राती बंद उरली, ट्रॅफिक जाम जाली? कमी म्हळ्यार 1 वर म्हळ्यार उरली हांगा. मागीर त्या नंतर मागीर पुलीस येयला हांगा क्लियर करपाक. त्या रस्त्यार एक काणकोण वचपाचो, एक कुंकळे वचपाचो, एक फातर्पा वचपाचो, एक केपें वचपाचो. मग कोण आहा हांगा ट्रॅफिक पुलीस? कोण ना. बट हांगा फक्त पुलिसांक गरज आहा न्हू हांगा. हांगा एक तरी कोण ट्रॅफिक पुलीस दवरपा न्हू हांगा. हांगा पुलीस उरनात. पुलीस येता, फोन मारल्यार तेन्ना येता ते. हो जो आसा हो बाळ्ळीचो 4 रोड. ह्या 4 रोडाचेर जे रोड आसात, एक नॅशनल हायवे 17, एक गेला मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड फातर्पा टू केप्यां, आनी एक मडगांव टू कारवार. हें जें जंक्शन आसा हें इतलें डेंजरस जावन आसा आनी इतली अशी रोड आसा आनी इतली गाडी हांगा येरादारी वाडले कडेन आसा. जे हांगा रेल्वेची एक हब जाले कडेन आसा, कंटेनर हब. आनी ह्या कंटेनर हबा खातीर जितली कंटेनर येतात, जितली गाडी येतात त्यो हांगा ब्लॉक जावन उरतात. राती असोच हांगा एक इन्सिडेंट जालो आनी हांगा जवळ जवळ 1.5 वर सुमार गाडी ब्लॉक उरल्यो. हांगा खंयचे पुलीस आसा, जे पुलीस आसात ते हांगा येवपा पावल जाल्यार सुद्दां तांकां खंय तरी ट्रॅफिक जाम जावन उरतली. कित्याक ज्यो राती ब्लॉक जाल्ली ती हांगा साकून कुंकळे लायन लागल्या आनी हांगा साकून बेनोड्या. आनी जी 4 रोड जाल्ले कारणान हांगा खंयच्यान कोणाक वचोंक मेळना जालें जाल्यार हांगा लोकांली एक मागणी आसा आनी लोकांली एक राग काडपाचें उतरय आसा. तें म्हणलें जाल्यार जेन्ना हांगा मिनिस्टर येतात, जेन्ना VIP येतात, त्या टायमार आख्ख्या रोड भर तुमी हांगा पुलीस दवरतात. तर ह्या जंक्शनाचेर पुलीस कित्याक दवरनात? हेजे पयलीं बाळ्ळी पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलें, पुलिसे धाडले आनी हांगा पुलीस स्टेशनार लेटर धाडलें आनी पुलीस हांगा डिप्लॉय केल्या. पूण आज पर्यंत ह्या पुलीस हांगा तेज नंतर मागीर कितें जालें तें कोणाक खबर ना आनी हांगा पुलीस ना. म्हणटकीर लोकांनी डिमांड केला बेगीच्या बेगीन हांगा पुलीस डिप्लॉय करचो आनी लोकांक हांगा जे त्रास जाता ते पयस करचे म्हणून. फक्त VIP आनी मिनिस्टर येयले म्हूण पुलीस दवरून हांगा फायदो ना. हांगा जर गरज पडटली तर ह्या बारीक लोकांक हांगा गरज पुलिसेची आसा.
न्हू VIP लोकांक VIP येतले एअर कंडिशना गाडयां बसतले आनी वयतले पूण बारीक लोक जो हांगा आसा हो सदांच हांगा त्रास काडटलो आनी हांगा काडीत रावतलो. गोवा 360 खातीर बाळ्ळी साकून रमेश नायक रावता. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नव्या ओमायक्रॉन कोरोना व्हायरसाचो ताण 63 देशांचेर आयला. संवसारीक भलायकी संघटनेन म्हळां. सध्या तरी ओमायक्रॉन कोविड-19 वेरियंटाचो केसलोड भारतांत ल्हव वाडत चल्ला. ताचो वेग इतलो वाडला की डेल्टा वेरियंटाक तो फाटीं उडयतलोसो दिसता. आंध्र प्रदेश, चंदीगड आणि केरळा पयले खेपे लागण जाल्ल्याची नोंद जाल्या उपरांत हो आंकडो 38 पावलो. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकानय नव्या कोरोना व्हायरसाच्या नव्या प्रकाराची नोंद केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 17 तारखेर मेरेन राज्यांत सामान्य तापमान उरतलें. हवामान खात्याचो अदमास. फुडल्या 3-4 दिसांत चडावात वा उण्या तापमानात बदल जावचो ना. चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. फाटल्या दिसांनी पावसात नेट धरिल्ल्यान आता फुडले 2 दीस मळब निवळ उरतले. 4-5 दीस हवामानात कांयच बदल जावचो ना. फाल्यां फांतोडेर प्रवास करप्यांक मात कांय कडेन दाट दबावाचो सामनो करचो पडूं येता. राज्या खातीर सद्याक तरी खाशेले हवामान बदलाची आनी नुस्तेमारी करप्यांक खाशेले अशी शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.